नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत. आतां तरणीची आंबाड्या मीडी मेळची टायम न्हय ती आंबाड्या खाली आंबाड्या मीडी बदला ಒಟ್ಟು एक 4 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ घालून मिक्स ವೆಜಿಟೇಬಲ್ नೊಂಚು ಕೊರಿಯ आनी तांतूल ती आंबाड्या मीड एस पळयाची नೊಂಚು ಒಟ್ಟು ಒಂಜೆ ತರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಂದವನು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ಕುರಿ ಚಬ್ಬುಕ पळया उकडी प्याजे असू कलग्या सुपर जेवण आता कशें करचें म्हूण सांगून पळया. आतां हांव ಒಟ್ಟು 10 आंबाड्या मीड मेळ्ळ्या हांगा ते देखून हांव कसं करता म्हळ्यार 1/4 कप मीठ काडटा. केन्ना आमी मीठ कितलें काडलां ताजी 5 वांट्यान उदक काडका म्हळ्यार 1/4 कप मीठ काडल्यार 5 टायम्स म्हळ्यार 1/4 कप म्हळ्यार 1/4 कप उदक घालून एक खतखत काडल्यार आमगेलें मिठा उदक रेडी जालें. आटोचें आनी येना जस्ट मीठ खतखत येता तें मीठ किरता तितलें जालें हांगा पळयाची आंबाड्या मीडी पुटक करून धुवन पुसून दवरला. वरलें इतले 2 चमचे कॉलीफ्लवर पुरशीन दिलेले 2 चमचे कॅरेट आनी 2 चमचे आमगेले गरकडे जालेले तरणे तेंडले तेवे हांव पुरसो पुरशीन दवरला. आंबाडय तशीची ताजी साल्लनी काणू कत्तनी पुरो रेडी करून कत्त कुरकुरीच्या भुजत्व तितले तरनस आतां हें पुरें काणू मिठा उदकां घालता. मिठा उदक दनपारकोन दवरला. हें हांव आतां सांजी करतस तें निवला तें मिठा उदक तांतू भितर हें वरलेलें पुरो वेजिटेबल आंबाड समेत घालून दांकून दवरून सोडता. पाय सकाळीं नೊಂಚು वाटयता. तुमी जावं जाल्यार कुडले वाटून रेडी करूं आतां पळय आतां हें पुरो नेक्स्ट डे पळयाची आतां हांव नೊಂಚು रेडी केला. केन्ना आमी कितलें मीठ काडलां ताची 3 टायम्स मिरसांग काडका म्हळ्यार 1/4 कप मीठ काडलां देखून 3/4 कप मिरसांग काडका. तांतू भितर हांव कसं करता म्हळ्यार 1/2 कप मिरसांग गांवची मिरसांग वापस 1/4 कप ब्याडगी मिरसांग तेन्ना जेन्ना आमकां कोळ चड मेळटा नೊಂಚಾचे आनी कलर चंद येता. एक हिंगा कुडको 2 चमचे सासम आनी चिमटी हळदी पिठी. फस्ट ते वेजिटेबलांत भितर आशिल्लें मिठा उदक निस्तान काडटा हांव आनी हें पुरें घालून एक पिठी करून घेता आनी तें उदक घालून लायक करून नय पेस्ट करून पळय नೊಂಚಾ कोळ वाटून हे वेजिटेबलाक घालता. आमगेले आंबाड्या मीड वेजिटेबल आसा पळय ताका घालता. आमी उदक निस्तान दवरलें तें मिठा उदक यूज करून वाटलें वरलेलें मिठा उदक व्हरून तें मिक्सर आयदन धुवन घाला. तुमकां पावनी जाल्यार तापोवन निवील उदक यूज कर येता इतें. आतां नೊಂಚಾ कोळू आमी मिठा उदकां घालून दवरलें पळय तें कालचें तें वेजिटेबल आंबाड्या मीडी पुरा लायक करून मिक्स जालें आमगेलें रुची नೊಂಚಾंग रेडी जालें. आतां आमगे तें स्टार्ट जाता. शेवय करमा उंडी करमा म्हूण सांगून पुरा काय बेस्ट न्हू आमगेलें आमचे गेल्यार नೊಂಚು म्हूण म्हळ्यार तुमी पुरो जेन ट्राय करून पळया कशें जालां म्हूण सांगा. सगळ्यांक धन्यवाद.